माननीय देशाचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्रभाई मोदीजींनी गेल्या 2 वर्षांपासून कशा पद्धतीने युवकांक नोकऱ्यो आमी हे दिवंक शकता अशे सगळे तरेचे सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे मिनिस्ट्रीच्यो ज्यो नोकरी जातात त्यो योग्य पद्धतीने ताचें वांटप करपाचें काम जें आसा आनी निर्माण करपाचें नोकऱ्यो निर्माण करपाचें काम गेल्या कित्येक वर्सां करीत आसा. हो तसो 15वो रोजगार मेळा आसा. गोंयांनी खुबशे रोजगार मेळा हाज्या पयलीं जाले आनी तातूंतल्यान आज युवाक एक वेगळी दिशा मेळटा की जे आनी खंय जे कमी आसा ती जी भरून येवपाचें काम ह्या सगळ्या मेळाव्यान आनी तरेतरेचे हांकां जॉब दिवन तो त्या डिपार्टमेंट त्या ती मिनिस्ट्री बरी फास्ट आपल्या कामातून फुडें वचपाचो हो प्रयत्न हातूंतल्यान जाता. खुशीची गोश्ट म्हणल्यार हाचो जो 15वो रोजगार मेळा आशिल्लो हातूंतल्यान गोंयच्या वाठारांत जे काही वेगवेगळे मिनिस्ट्री आसा डिपार्टमेंट आसा आनी जवळ जवळ 47 कॅन्डिडेटांक आज आमी ताचें वांटप केल्लें आसा. एक आनंदाची गोश्ट आसा युवा ह्या देशाचो आधार आसा बॅकबोन आसा. तांकां ह्याच वेळेचेर योग्य पद्दतीन चॅनलायज जर केलें तर देशा खातीर ते समाजा खातीर बऱ्यो काही गोश्टी करूंक शकतात आनी म्हणून बेगिनात बेगीन तांकां ह्यो रोजगाराची संदी उपलब्ध करून दिवप जाल्यार ते खरोखरूच येणाऱ्या काही काळांत देशाचे आनी समाजाकय समर्थन करतले आनी तांकां त्या पद्दतीन प्रोत्साहन करून तांकां स्किलीचे संदर्भान इल्लें ट्रेनींग दिवन तांकां आज तांकां हातूंत जॉयन करून घेतले आसा. देशभरान जवळ जवळ 51,000 नोकऱ्यो आजच्या ह्या घडयेक आजच्या दिसाक ताचें वांटप केल्लें आसा. येणाऱ्या काळांत रिटायर जशे जशे जातात नवे नवे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी उपस्थित जातात त्यो अशें ते सगळें जें करून परत अशे रोजगार मेळ्ळा आनी फुडें वचून चलतले तातूंत जे युवक हे खरोखरूच तांकां ह्या देशाचे सहभागी करून घेवपाची सगळ्यांक संदी मेळटली अशें ह्या मेळाव्याच्या निमित्तान म्हाका सांगन दिसता. तर तुमच्या हातूंतल्यान तांकां अपॉयंटमेंट लेटर्स मेळ्ळे हातूंत तो कितें मॅसेज आसतलो तांकां? तांकां आमी ऑलरेडी म्हटलां की हे पळय ही संदी तुमकां परमेश्वराचे कृपेन आनी प्रायम मिनिस्टराच्या हाणें तुमकां चूज केल्या हे सगळ्या हातूंतल्यान आनी म्हणून तुमचेर एक वेगळी जबाबदारी आसा. ही फक्त नोकरी खातीर नोकरीचें लेटर न्ही ह्या हातूंतल्यान तुमी तुमचे फॅमिलीचे पालनपोशण करता आसतना तुमचे कडेन एक राष्ट्रीय देशाची जबाबदारी दिल्ली आसा. ती तुमी हें काम जो पद तुमकां प्राप्त जाला त्या पदाचेर योग्य पद्दतीन ताका न्याय दिवन समाजाची सेवा राष्ट्राची सेवा हो विचार तशें करून तुमी फुडें सरचे एक बरे नागरीक जावचे बरे ह्या देशाचे एक नोकर सेवक जावचे अशें ताचे फाटल्यान हेतू आसा. आनी खुबशे तरूण जे आसा ह्याच भावनेन आज भितर सरिल्ले आसा आनी ते निश्चितपणे समाजाक आनी देशा खातीर आपलें योगदान दितले हातूंत अजिबात भाव. सर हायर एड्युकेशन कंप्लीट करतकूच गोंयच्यान खुबशे जाण कॉम्पिटिटीव एग्जामीक वचना ताजेर तुमकां कितें सांगता? तांकां करूया आमी सगळी आमची सगळ्याची जबाबदारी हे कितें त्या इन्स्टिट्यूटाची न्हय पालकाची आनी समाजाची जबाबदारी तांकां योग्य पद्दतीन मार्गदर्शन करून त्या हातूंतल्यान फॉर एग्जाम्पल एक हाजी गोश्ट समजपा सारकी गोश्ट म्हणजे गोंय सारकी स्टेट आहा पण IPS IAS हातूंत कोणूच अभ्यास करपाक फुडें सरना. ह्या संदर्भांनी सरकारानूय विचार करूंक जायो पालकांनीय विचार करूंक जायो आनी बाकी राज्य सगळे फुडें वता आमी कित्याक फाटीं रावचे म्हणून हांगा प्रयत्न जावपाची गरज आसा. आमचे रितीन अशे तरेची एक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट हांगा हाडपाचो प्रयत्न आमचो चालू.